कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि पयलीं म्हणल्यार सगळे प्रेस मिडिया जे डिजिटल मिडिया पेपर मिडिया सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की मुद्दम तुमी टायम काडून दिल्ले आसा आमचो प्रेस कवर करपाक. तर आमचे मदीं जे आयज आसा जे सावथ गोवा RGP सावथ गोवा सेक्रेटरी शैलेश नायक, तशेंच प्रज्योत गांवकर जे आमचे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी सेक्रेटरी आसा ब्लॉक सेक्रेटरी, तशेंच आमचे मनिला शिरोडकर जे RGP स्टेट टीम मेंबर आसा वुमन विंग, तसोच आमचे कडेन धनराज नायक आसा जो शिरोडा ब्लॉक कमिटी जॉयंट सेक्रेटरी आसा. तर आयचो जो मुद्दो आसा तो म्हणल्यार IIT जो कोडार हांगा हे केल्ले आसा. कोडार IIT जो हे केलो प्रपोज केल्लो आसा आणि हेचेर आमी आयज प्रेस घेता. तर सांगपाक म्हणल्यार ही IIT आसा ही गोंयभर गावलेत आसा आणि आयज ही हांगा ही सुभाष शिरोडकरान हाडलेली आसा. जे सांग्यार एक त्यांचो प्रोग्राम आशिल्लो स्टेजीचेर बसून सुभाष शिरोडकरान स्टेटमेंट केलो की आपूण कोडार व्हरपाक रेडी आसा आणि थंय आपूण हे करपाक रेडी आसा म्हणून, आणि हेच कारणाक लागून आयज ही कोडार पावलेली आसा. तर सांगपाक म्हणल्यार कसलो मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना येता गांवांत तेन्ना गांवाचे गांव काबार जाता, थंयचे जे शेतां भाटां जावं सगळे कडच्यान हेचेर इफेक्ट जाता. आणि हेच हेचेर आमी सगळे लोक उठले तेन्ना आमी तेंचे बरोबर फुडें सरले. कित्याक जेन्ना लोकांनी थंय रोयिल्लीं आसा शेतां भाटां जावं कुळागरां हे सगळे केल्ले आसा, हेच जो सर्वे नंबर तेच सर्वे नंबरांनी केल्ले आसा सगळे. तर हे हेचेर आमी तेंचे बरोबर रावले, सगळे गांवांत आमी बेतोडा विलेजान सगळे कडेन सायनी घेतलेली आसा लोकां बरोबर रावन, कित्याक लोकांक ओपोज आसा सामको आनी लोकांनी बरे तरेन प्रतिसादय दिल्लो आसा. हे हेचेर फुडें हांव हे करपाक लागून आमचो शैलेश नायक आसा तेका हांव उलोवपाक सांगता. सगळ्या येवकार हांव 3 पॉयंटाचेर उलयता. पयलीं म्हणल्यार IIT कितें जातलें तें गव्हर्नमेंटान फेलियर, सुभाषाचो जो आमदार आसा तेजे फेलियर आनी आमचो डिमांड. सो पयलीं म्हणल्यार जर IIT जर कोडार आयली जाल्यार डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जे लोकांनी थंय शेत रोयल्या जावं कसयल्या जी फर्टायल लँड आसा ती सगळी काबार जातली. तशेंच सेकंड पॉयंट येता तो म्हणल्यार लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट. आज कितलींशीं हजारांनी थंय झाडां आसा जावं बायोडायवर्सिटी आसा, वेगवेगळे वॉटर रिसोर्सीस आसा, झरे आसा जावं बाकीचे आसा, हे सगळे काबार जातले. तशेंच क्लायमेट चेंज जातले आनी उदकाची फुडाराक लोकांक खुबशी शॉर्टेज जातली. तशेंच फुडें वयता जर IIT जो प्रोजेक्ट येयलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ विलेजर, जे लोक थंय रावता जे आपल्याची पिळगेची जमीन आसा ती खंय तरी तेंची काबार जातली, तेंची आयडेंटिटी काबार जातली, तेंची फ्युचर जनरेशनाक कांयच मेळपाना, हे जनरेशन काबार जातले, सोंपतले. तशेंच फुडें वयता जे लोकल्सांक कांयच बेनिफीट जावपाना. जेन्ना आमी कितलोसो एक्सपिरियन्स पळयलो जे अशे मेगा प्रोजेक्ट येता गव्हर्नमेंट लोकांक फटयता पण एक्च्युअल गोंयकारांक कांयच मेळना. जे व्हडले व्हडले पोस्ट आसता ते तांकां जे मायग्रंट आसता तांकां दिता आनी गोंयकारांक कांयच आसना. बारीक बारीक जे झाडू मारपाचे जावं गार्डनां अशें काम दिता आनी थंय बसून ते स्टाफ आसात ते आमची गोंयकारां सतयता. हेजे वयल्यान थंयच्या लोकांक कांयच मेळपाना आनी तेंची लायव्हलीहूड आसा ती काबार जातली. तशेंच तेंची कल्चर जे हेरिटेज आसा ते सोंपतले. जेन्ना असो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेंचे ट्रेडिशनल जे गोवन आमचे थंय रावता जी तेंची देवळां आसा कम्युनिटी तेंची लायफस्टायल आसा हेरिटेज आसा ते सगळे सोंपतले, काबार जातले. तशेंच जेन्ना खंय तरी असो व्हडलो IIT मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना गांवां येतलो जाल्यार आयज पळयला तुमी प्रत्येक गोंयभर गांवांनी जावं वेगवेगळी उदकाची इश्यू आसता जाल्यार आयज येदो मेगा प्रोजेक्ट येतलो जाल्यार उदकाक सगळे त्रास जातले, शॉर्टेज जातले आनी लोकांक त्रास जातले आनी इवन लायटीचे बाकीचे इश्यू जातले. कित्याक IIT जो प्रोजेक्ट येयलो तांकांय उदक जाय पडटले, लायट जाय पडटले, सगळे थंय डायवर्ट जातले आनी गांवच्या लोकांक कांयच मेळपाना. तशेंच आमी एक मागता जेन्ना खंय तरी आयज गव्हर्नमेंट हे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता जाल्यार जे मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर जो लोकल MLA जसो WIT मिनिस्टर आसा त्यांनी स्टेटमेंट दिलें आमी शिरोड्या मतदारसंघात ही IIT हाडुया म्हणून. जाल्यार तांकां सांगूंक सोदता तुजो दोंगर आसा तुवें कितले कडेन तुवें जमीन आमची हडप केल्ली आसा लोकांक फोटोवन जावं आसा थंय हाडपाची, ना जाल्यार खंय तरी जे मायग्रंट बस्ती आसा जे जुवारी नगर मोतीनगर हांव गव्हर्नमेंटाक सांगता की तुमी थंय हाडून ती IIT हाडची, कित्याक आमचो गांव काबार करपाक आमी दिवपाना, लोक एक जाल्ले आसा. तशेंच फुडें वयता जेन्ना खंय तरी आतां पळय तुमी जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता जेन्ना खंय तरी फेलियर दाखय तुमकां आतां जेन्ना आतां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सुभाष शिरोडकर आसा कितले वर्सां आसा वेगवेगळे मिनिस्टर आशिल्ले तेजे कडेन आयज इवन आतांय WIT मिनिस्टर आसा तेणे खंय तरी लोकां कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लें बाबा IIT हाडचे पयलीं लोकांक कन्सर्न घेवन तांकां बाबा IIT जायी जावं खंयची ती एरिया आसा ती
सांगपाक जाय आशिल्ली गव्हर्मेंटाक, पण बिंदास त्यांनी IIT हांगा प्रपोज केल्ले आसा आणि खंय तरी लोकांक तेन्ना पळय बरें दिसलें मिडिया ताका क्वेश्चन केले पणजे बाबा जेन्ना कसलें फंक्शन आसलें तेन्ना भायर सरतना जाल्यार मिडियाक पांय पडलो गाडयेन बसलो आनी गेलो, पण अशें आसना खंय तरी MLA रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसता तेणे कितें आसता मिडिया सांगपाचें आसता बाबा आपूण येदो IIT जर लोकांक नाका लोक एक जाल्ले आसा सगळे अपोज करता जाल्यार तेणी सांगपाचें की बाबा IIT जर लोकांक नाका आपूण तेंच्या वांगडा आसा, पूण तेणी टोटल फेलियर जाल्लो आसा. हो सुभाष शिरोडकर एक निल्लो एक फोटींग आमदार जाल्लो आसा, आपली स्वार्थाचे फॅमिलीलाच केल्ले आसा आनी कांयच ना. तशेंच गांवां वेगवेगळे इश्यू आसतना तो आतां मेळत ना, इलेक्ट्रिसिटी जावं बाकीचे लायटीचे हाचे सांगला तो लोकांक तेणी कन्सर्न दवरले तेजेर उलोवपाक जाय आशिल्लें. सो आमचो जो लोकांचो डिमांड आसा एक बरें दिसलें सगळे लोक एक जाल्ले आसा, आमी लोकांक तेका दिल्लो आसा मेळ्ळो आसा. इवन आमी जेन्ना मिटींग आशिल्ली तेन्ना मिटींगे फर्स्ट डे आतां अजून पर्यंत तेंच्या वांगडा कंटिन्यू लोकां वांगडा आसा. मिटींगे आमी तेंका सजेस्ट केल्लें की खंय तरी बाबा आमी अपोज करुया आनी लोकूय बरें दिसलें की लोक सगळे खंयचे उलयता अपोज करता आनी तेंका आमी सजेशन दिल्लें. जेन्ना बेताळा मिटींग आशिल्ली तेन्ना तेंणी सगळे लोकांचे डिसायड जाल्लें की आमी एक 2 ऑब्जेक्शन घालुया. एक म्हणल्यार जे पंचायत बॉडी जी आमकां हेका रिगार्डिंग स्पेशल ग्राम सभा घेवपा लागून सो आमी ते दिल्ले आसा आमचे बाब गांवच्या लोकांनी थंय इन्वॉल्व केल्ले आसा. आनी सेकंड कॉपी जी कोमुलात बॉडी आसा पणजे जे सेंट्रल झोन थंय आमी काल गेल्ले आनी थंय आमी इन्वॉल्व केल्ले आसा. ती कॉपी दिल्ली आसा की आमकां प्रत्येक लोकांनी सायन मारले आसा. आमी तांकां सांगले इवन तेज नंतर आमी लोकां कडेन कंटिन्यू लोकां कडेन विचारले तुमकां IIT जाय की नाका. बाकीचे अशे गांव आसा सिगरेवाड जावं कुमारवाडो जावं आशा तळे प्रत्येक गांवांत पाळला भोवल्या लोकांनी तुमकां IIT जाय काय नाका म्हणून. जेन्ना लोक IITचें नांव घेताले तेन्ना ना रे बाबा आमकां IIT नाका, आमचो गांव आमकां जाय. सगळ्यांनी सायन मारले आसा ते आमी इन्वॉल्व केल्ले आसा. सो तशेंच जे आतां एक मेन म्हणल्यार आमचो जो डिमांड आसा लोकांक IIT नाका सो आमी लोकां कडेन रावतले. आमचो गांव आमकां जाय, आमची कोरा आमकां जाय. जो IIT नाका हे बॅनरचे अंडर आमी ताका फूल ताका दितले. जेन्ना RJP खंय तरी खंयच्या मुवमेंटाक ताका दिता तांकां आमचो फूल स्टार्ट ते एंड पर्यंत फूल ताका आसता. कित्याक जे मातयेचे आयज आमी ल्हानाची व्हड जाला जी आमची सातेरी जी माती आमची जी देवी आसा जावं परशुराम भूमी जी आमची गोंयची परशुराम भूमी देवचाराची राखण्याची भूमी आयज काबार करपाक आमी RJP दिवपाना. आयज प्रत्येक गोंयकार एक जाल्लो आसा आवाज काडून हो IIT आमी हांगच्या स्क्रॅप धांवून घालतले. आनी खंय तरी हांव मागता जे हे कडेन गव्हर्मेंट लोकां कडेन मागता की हो MLA आसा सुभाष शिरोडकर हेजेर खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी फॅमिली राज टोटली काबार करपाक जाय हें समज देव बरोबर म्हणटा. तर जेन्नाच्यान IIT सरकारान प्रपोज केल्ली आसा कोडार आमच्या गांवांत सीएम सध्या स्टेटमेंट दिला सीएमान की IIT कित्याक बरी म्हळ्यार तो म्हणटा की लोकांनी ओपोज करचो न्ही IIT खातीर ओपोज करचो न्ही. जाल्यार असो जेन्ना सीएम म्हणटा तेन्ना सुभाष शिरोडकर तेजो जो BJPचो जो आमदार आसा तो आयज पर्यंत प्रेसाक कित्याक लिपता हो पयली प्रश्न आसा. दुसरी गजाल हे दोगी सीएम जावं सुभाष शिरोडकर कोडरा ह्या गांवांत येवन थंय येवन जी परिस्थिती आसा ती कित्याक लोकां कडल्यान जाणून घेयना जावं थंय जे फॉरेस्ट कवर आसा हे डिस्ट्रक्शन करून हो प्रोजेक्ट हांगसर कित्याक हाडपाक सोदता. मेन लोकांचो कन्सर्न होच आसा की हे रान कापून ऑपरेट काबार करून ही IIT कोडरान हाडची न्ही म्हणून. आनी सरकार म्हणटा की बरो प्रोजेक्ट हे सध्या क्रायसीस चल्लेले आसा. तर हेजे मुखार वयता आसतना एक गजाल सांगूंक सोदता की हेजे फुडें सुद्दां लोकांक खुबसो भंय आसा की जर IIT येयली जाल्यार कोडरान पयलीं म्हणल्यार रस्ते वाडटले. रस्त्या सायडीन जी घरां आसा ती वयतली जावं पयलींच हांगासर शिरोडा मतदारसंघात रस्त्याचो प्रॉब्लेम आसा तो सुभाष शिरोडकरा कडेन सॉर्ट आवट करपाक जायना आनी ते मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता जे लोकांक त्रास करपाक जावं डिस्ट्रक्शन जातलें. तशेंच वायल्ड लायफ जी आसा ते स्प्रेड जातले, थंयची ती बायोडायवर्सिटी आसा ती काबार जातली. आनी सगळ्यांत मेन म्हणल्यार हे गांवांत जे ते 63/2 जे लोक बसून खाता आनी जे टेनंट म्हणून ते लागलेले आसा तेंचे कितें आयज पर्यंत तेंचे जमनीचो हक्क तांकां दिल्लो ना. म्हाका दिसता सीएमान IIT कोडरान हाडटा हे विशयाचेर उलोवचे पेक्षा हो विशय डिस्कस करचो त्या मॅटरान आनी पयलीं करचो की हे लोकांचो ST लोकांचो हक्क तांकां केन्ना दितलो. आयज पर्यंत तांकां हो हक्क मेळ्ळो ना. तुमी 114 पळोवंक शकता हेजेर जी नांवां आसा 40 नांवां आसा हेजेर 38+2 हांकां आयज पर्यंत तांकां रायट आपलो मेळ्ळो ना. जे सगळे ST समाजाचे आसा जावं हेजेर आनी 25 नांवां आसा हेणी आपूण थंय ते एग्रिकल्चरिस्ट म्हणून तिणी एप्लाय केल्ले की आमकां टेनंट म्हणून डिक्लेअर करचें म्हणून. जाल्यार ते आयज पर्यंत जाल्लें ना. म्हणल्यार हो जो गांवचो पयलींचो प्रेसिडेंट आसा सुशांत गांवकर
हो ही फॅमिली राज चाललेली आसा. ही कोमोलदार कितलीशी वर्सां जाली त्यांच्या अंडर थंयचे थंय रोटेशन करून तिने आपल्याकडे दवरलेली आसा आणि हे लोकांचो हक्क मारलेलो आसा. तर तुम्ही हे पळोवंक शकता की 1989च्यान म्हणटा तशें 1989च्यान ते आयज पर्यंत ही जी कमिटी आसा ती एकाच घरा भितर थंयचे थंय गोवन उरलेली आसा आणि हे मनशान हेजे त्रास करून कित्याक हांव हो प्रश्न मदीं हाडला कारण की हे संपूर्ण हे आयआयटीचे हे हो घोटाळो आसा जो ऑर्डरान हाडला हो स्टार्ट आनी हो बेज आसा तो हे मनशा वयल्यान हांगासरल्यान हे सगळें स्टार्ट जाता. कारण की सुशांत गांवकराचें नांव घेतलें तो एक्स पंची आशिल्ले. तशेंच सुभाष शिरोडकर सीएम आनी हो सरकार हो सगळ्यांनी मेळून केल्लो स्कॅम आसा. हे आयज पर्यंत सीएमाक पयलीं सांगूंक सोदता की आयआयटी हाडचे पयलीं हो इश्यू सॉल्व करचो की आयज पर्यंत जी कोमलकाजीची थंय हुकुमशाही चल्ल्या ही बंद जावपाक जाय. आणि हे जे 2 पेपर दाखयले हांवें आपूण एग्रीकल्चरिस्टांनी आमकां टेनंटीचो हक्क दिवचो ते मागता. जे टेनंट आसा ऑलरेडी तेंकाय थंय पार्टेशन करून दिल्ले ना. हेजेर पयलीं सीएमान काम करचें. तशेंच हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर हो प्लॅन आसा 63/2 चो हो प्लॅन आसा. जाल्यार हेजेर हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता 63/2A आणि 63/2B जाल्लो आसा. हे जे पार्टेशन जाल्लें आसा हे सगळे लोक बसून खावपी लोक जे हांवें सांगले एसटी बांधव जे आमचे आसा हेणी खंय तरी थंय बसून आपली एग्रीकल्चर केल्लें म्हणून तांकां टेनन्सी एक्ट अंडर हे मनशाक जे हांवें नांव घेतलें सुशांत गांवकर एकाय थंय ते लोकांक लागून जेंका तो सजयता ते लोकांक लागून हो ताका मेळ्ळो आसा जागो. तशेंच तुम्ही पळोवंक शकता हो जागो तेणी आपल्या नांवार करता आसतना हांगासर हे आमी आरटीआयचो रिप्लाय आसा हांगासर हेजेर पळोवंक शकता तुम्ही खंयचीच एनओसी नासतना म्हणल्यार मेन म्हणल्यार पयलीं कोमलदास एडमिनिस्ट्रेटर आसा म्हणजे तेजी एनओसी नासतना हे सगळें जाल्लें आसा. ही सगळी फसवणूक लोकांचो जागो पावपाची. कारण की हे जर लोकांक हक्क दिलो एसटीच्या किंवा बाकीच्या लोकांक हक्क दिलो जाल्यार हो जागो तो विकपाक पावपाना. ही जी प्रूफ हे सगळें. तशेंच जर हो जे पार्टेशन जाला ते पार्टेशन जर करतलो जाल्यार ते पयलीं ऑप्शन जावचें पडटा. ते ऑप्शनूय जाल्लें ना. हो संपूर्ण घोळ जाल्लो आसा आनी हेजेर सीएमान पयलीं लक्ष घालचें. जे जाग्यार तो कोडार आयआयटी हाडपाक सोदता. तशीच हो एक पेपर तुम्ही पळोवंक शकता 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो हो फॉरेस्ट कव्हर हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा. जाल्यार हितून भितर बाबा तूं आयआयटीक जागो दितलो खंयचो हो मेन प्रश्न येता. आयआयटीक तूं जागो दितलो खंयचो. इतल्या लोकांचो हक्क मारून हो जागो आयआयटी व्हरपाक सोदता हो सगळ्यात मोठो प्रश्न आसा. हेजेर सीएमान आन्सर करचें. आनी हांव तुमी मिडिया कडेन मागता की हो प्रश्न तुमी सीएमाक विचारचो. आनी लास्ट म्हणल्यार हांव हेजेर एक ही गजाल सांगूंक सोदता की ही तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर हो 63/2 जो आसा हो फक्त लँड यूज आसा फक्त एग्रीकल्चर म्हणून हेजेर आसा. ऑर्डर आसा ही तुम्ही ही कॉपी घेवंक शकता. नंतर हांगासर आसा हो लँड जो आसा तो फक्त एग्रीकल्चर पर्पजा खातीर आसा म्हणून ही ऑर्डर आसा. तरी आसतना हो सरकार बीजेपीचो हे कोमोलकाजीच्या मनशां वांगडा मेळोन ते एक्स पंची आशिल्ले पयलीं सगळी सत्ता तेंच्या हातीन आसा अशी जाला. आनी हो कोडार गांवचे स्पेशली कसमशेळ वाठारांत तुम्ही सगळे मिडिया पावल्या ते वाठाराच्या लोकांचेर सामको अत्याचार हांवें स्वता लोकांक रडटाना जो पयल्या थंय